तारखेक जो भारत बंद म्हणून जो पुकारलो तो भारत बंद हो जावचूर मध्ये प्रयत्न केल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे भारत बंद हो सक्सेस जावचूर म्हणून प्रयत्न केल्लो पूण तांकां यश आयली ना बऱ्यापैकी तो सक्सेस जालो पूण काही भाव आमचे अन्ना जाले आनी हेच्याच खातीर निशेध करपा खातीर आमी पीस आनी हार्मोनी म्हणटा शांती पळोवपाक शांती हांकां बुद्धी दिवची हेजे खातीर जो आमचो राष्ट्रीय अध्यक्षान जो आदेश जारी केलो ते आमी मानतात आनी ताका लागून आमी आज सगळीं बसलेले आसात आमी आयज 11 वरां स्टार्ट केलें 5 वरां बसतले आनी आमी उपास करून आमी दाखयतले की आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश आमी हे करतात आनी जी हांगा जे कितें चल्लां ताका शांतता करपा खातीर आमचे सहकारी म्हणून आमी आज बसले आसात. राजकीय फायद्याक लागून काँग्रेस दलितांक कुबणावन घालता आनी समाज फोडटा म्हूण बीजेपी बोवाळ मारता. शांताराम म्हणटा काँग्रेसूच खंय लोकांक एकठांय दवरूंक शकता. फुटीरता निर्माण करपाचें हें चल्लां. जर तर एट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटी एक्टांक कितें जर दोश आसूं जायत ते दुरुस्त करपाक जाता. सुप्रीम कोर्टान सांगपाचें सरकाराक हे अमके अमके दोश आसात ते तुमी सुदारात. सुप्रीम कोर्टान कितें केलें ते सुदारपा सोडून आपणेच एमेंडमेंट पास केलो आपणेच एमेंडमेंट बरयलो डायरेक्शन दिली आनी सुप्रीम कोर्ट कांय करूं शकना. नरेंद्र मोदी कांय करूं शकना. उलट नरेंद्र मोदीचो लॉ मिनिस्टर पळय आसा रविशंकर प्रसाद हो सांगता आमकां कांय खबर ना आमी थंय पार्टी नाशिल्ले ते गव्हर्मेंटाचो लॉयर थंय वचून कित्याक उलयतालो आनी जर तर पार्टी तुमकां कोणूकच ना तर तुमी एप्लिकेशन कित्याक केलें ना आमकां पार्टी करची म्हणून. म्हणटकीर ही पळय हे लोक पळय आसात शेड्यूल्ड कास्ट आनी बारीक जमाताच्या विरुद्ध आसात आनी बारीक जमाताक आमीच काँग्रेसीच एकठांय हाडूंक शकतात बाकी लोकां बरोबर. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकर.